गणेश चतुर्थीच्या ऐन मोसमाच्या तोंडार माझ्या साळगांव मतदारसंघात बेती गांवांत हांगा जो मोठ्या प्रमाणात उत्सव जाता, गणपती हांगा पावयले वयतात। हांगा काळोख सदीत पळयतालो हांव गेले 4 वर्सां पळयतालो की काळोख आसतालो आनी तो काळोख नश्ट जावप हांगा उजवड जावचो म्हणून एक 12 लाख म्हणून आमी हो हायमास हांगा उबो केल्लो आसा। आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा। हांगा आमच्यो खुबश्यो एक्टिविटी जाता, टुरिस्टाच्यो एक्टिविटी जाता। हांगा फेरी बोर्ड आसा, हांगा कितकेच धंदेकार आसा, पुलीस स्टेशन आसा, मोठो पेट्रोल पंप आहा, मोठो स्पॉट आसा, पूण हांगा काळोख आसतालो म्हणून आमी हो हांगा हायमास उबारलेलो आसा। हेज्या बरोबर वेऱ्या बाजारांत तशी मोठी वर्दळ आसता पूण थंयसर काळोख आसता, त्या खातीर जावचो म्हणून थंय वेऱ्या बाजारांत बेतीन आनी पिलेन जंक्शन जें आसा मोठे कामगार लोक थंयच्यान येता तांकां उजवाड थंय जावचो म्हणून आमी एक सादारणशे 12 लाख 1 12 के 12 24 12 36 अशे 36 लाख म्हणून हे हायमास आमी उबे केल्ले आसा। गणेश चतुर्थीच्या तोंडार लोकांक तेजी फायदो जावचो म्हणून सादारणशे प्रत्येक मतदारसंघान असले 5 हे आसात हायमास जे आसा पळय क्रिसमस पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघान 5 असले हायमास हे असले हांवें टार्गेट केल्ले आसा। ऑलरेडी आमच्या आमदार आसात, आमचे कार्यकर्ते आहात, मंत्री आहात, तेंचे कडल्यान रिक्वेशन येयल्लें आसा। प्रत्येक मतदारसंघान कमीत कमी 5 अशें म्हणून जातलें। आमच्या रेज ऑगस्ट 2 आमचे हायमास आयिल्ले आसा। आमी रिक्वेस्ट केल्ले आमच्या टुरिजम मिनिस्टर सराक की हे 2 हायमास इन्स्टॉल करचे। चवथीच्या निमतान एक बेतीन आनी एक वेऱ्या गांवांत अशें मेन जंक्शनाचेर दोनी ते हायमास आयल्या।